राज्यात दर दिसा टॅक्सीकारांचे विषय मुखार येत आसा, पूण सोंपपाचें नांव घेयना। 12 वर्सां परस चड पोरण्या रेंट कॅबांचे परवान्यांचे नूतनीकरण करचे नात अशें येरादारी खात्यान थारायिल्ल्यान हाचो परिणाम राज्यांतल्या रेंट कॅब वेवसायिकांचेर जातलो। खात्यान हो निर्णय फाटीं घेवपाक जाय। पोरणी गाडयो बदलपाची मुजत फाटीं घेवची अशी मागणी उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशनान सरकारा कडेन करत पणजेच्या जुंता हावसा लागसार सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर एकठांय जावन खर निशेध केलो। कायदे आमकांच कित्याक? खासगी गाडयो बेकायदेशीरपणान भाड्याक दितात तांचेर कित्याक कारवाय जायना? ह्या खासगी गाडयांक लागून कितेंय भिरांकूळ घडणूक घडल्यार हाचो जापसालदार कोण? सगळे कायदेशीर करून लेगीत सरकाराची बळी फकत आमचेरच कित्याक आसता? ह्या खासगी बेकायदेशीरपणात चलपी गाडयांचो गॉडफादर कोण? असो प्रस्नांचो पावस करत तिडकिल्ल्या टॅक्सी धनियांनी सरकाराक धारेर धरले। सीएमाक अपॉइंटमेंटाक मागलेले पण सीएम सरान आमकां अजून अपॉइंटमेंट दिवना। आता तुम्ही डायरेक्टराक माहितले आणि त्याच्या उपरांत सीएम त्याच्या उपरांत पळय तरी कितें जाता तें ऑप्शन कांयच ना न्हू। नाजाल्यार ह्या केन्ना तरी कोर्टान पळयतले। लास्ट टायम तशेंच जालें। गाडयो ज्यो आसा पळय त्यो रेल्वे स्टेशनान आनी एअरपोर्टार दिवपाचे न्हू। हांकां आमी रिक्वेस्ट केले, हेंच्यानी आयकून आमी कोर्टाक गेले, कोर्टाचो स्टे हाडली। सो हे गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका दिसता बीजेपी गव्हर्मेंटान कांय जावपाक ना। लास्ट रिक्वेस्ट करता, नाजाल्यार कोर्टाची पायरी करची पडली आमकां। पळय आयज कितें जाल्लें आहा, गव्हर्मेंट खंय ना खंय आयज फेल जाल्लो आहा आनी त्रास फकत लोकलांक पडटा। आतां आमचे रेंट अ कार चलता, हे आयज आमकां रेंट अ कार कोणें दिल्ले? गव्हर्मेंटानूच दिल्ले न्हू। खंय ना खंय आतां कितें म्हणटात ते आफ्टर 12 इयर्स जाली की म्हणटा गाडयो प्रायवेट चलोवचे। म्हणजे तुम्ही कितें इन्क्रीज करूंक सोदता? इलिगॅलिटी इन्क्रीज करूंक सोदता? आयज प्रायवेट गाडयो गोंयभर चलता, तेजेर कांयच एक्शन ना। काल आमचो सीएम म्हणटा आपूण परमिटाक कॅन्सील करतलो, ड्रिंक एंड हय करूंक जाय, कंट्रोल करूंक जाय, पूण प्रायवेट गाडयांचें कशें कितें? आतां पळय होडफोड्यात पळय तो इन्सिडंट जाले, 25 लोक एवढे हे जाले। होच जर फाल्यां प्रायवेट गाडी जी भाड्याक दिता तेजेर इन्सिडंट जाता तेका रिस्पॉन्सिबल कोण? रिस्पॉन्सिबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी सीएम। कित्याक आयज लिगली आमी सगळे कायदेशीर भरून आयज त्रास आमकां करतात लोकलांक। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कितें म्हणटात? पळय आयज कायदो कितें आहा, आमकांच काडटात रेंटाक। पळय आयज पयशे कमर्शियल रोड टॅक्स भरता आमी, कमर्शियल इन्शुरन्स भरता, फिटनस, स्पीड गव्हर्नर घातला आमी, स्पीड लॉक जावंक जाय म्हणून। प्रायवेट गाडी चलता तेका स्पीड गव्हर्नर आहा ना। प्रायवेट गाडी चलता तेका रोडार कांयच ना। आयज चडशे इन्सिडंट जाल्ले आहा, एक्सिडंट इन्सिडंट पळय रेंट अ कार म्हणटात। हांव एक मागता, हे रेंट अ कार चडश्यो न्हू, ह्यो प्रायवेट गाडयो इलिगली रेंटाक दितात आनी पळट्यो नंबर प्लेटी। आणि आयज पळट्यो नंबर प्लेटीक लागून रेंट अ काराचें नांव पिड्यार जाल्लें। तुम्ही म्हणलं जबाबदार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सीएम म्हणला, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कित्या खातीर करता? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन कोणाचो पळय कितें आहा, आयज खंयची ना खंयची भायली लॉबी हाडूंक सोदता आसतलें, तांकां गोंयकारांचो कांय फायदो ना। आयज कितें जाल्लें आहा, गोंयांत कितें जाल्लें आहा, भायल्यांक सुबेज व्हॅल्यू आहा। आयज तुमी गोंयभर तुमीच प्रेस मातशें खंय कालांगूट कांदोळे यात, अंजुना यात आनी पळया, हरियाणाच्यो, पंजाब, दिल्ली विला घेतला, तेंचे गेस्ट हाऊस घेतलात आनी तेच आपल्यो गाडी हाडला आनी भाड्याक दितात। फाटीं ती ईव्ही धरलेली आमी बायकी कालांगूटच्या भुरग्यांनी, तेजेर कितें एक्शन जालें? काय एक्शन जालें? आमचे इलिगल धंदो करता तेका कोण ना कोण गॉड फादर आहा म्हणून ते करतात न्हू इलिगल बिझनस। आनी लिगल आहा पळय तेंकांच त्रास करप आहा। आतां हो रेंट अ काराच्यो जे परमीट आहा ती 12 वर्सां जाली की म्हणटा ते प्रायवेट करा, कंटिन्यू करूंक दिनात ते। प्रायवेट करा म्हणजे कितें? हितून तुम्ही इन्क्रीज करतात न्हू की प्रायवेट धंदो तुम्ही करचो म्हणून एनकरेज करतात तुम्ही। आमचो सिंपल डिमांड आहा, एक रिप्लेसमेंट चालू धरचे, तेच्यानी एक रिप्लेसमेंटाक कट आउट डेट दिल्ली फेब्रुवारी 25 म्हाका सांग म्हाजे कडेन जर आयज घडटा गाडी घालपाक जाल्यार आयजूच घालतलो न्हू। तुम्ही कट आउट डेट दिला तेजेर कशें जातलें म्हाका सांग पळया। लोकांचें म्हणून चिंतूंक जाय न्हू, केन्ना रिप्लेसमेंट एक इशू आहा, 12 इयर्स एक इशू आहा, मागीर ट्रान्सफरी आहा, कोणी थोड्यांनी गाडयो जायना घडना म्हणून इकला गाडयो आपल्यानी, कोणी घेतला तेंचें नांव ट्रान्सफर जायना, हो एक इशू आहा। रिप्लेसमेंट आनी ट्रान्सफर, रिप्लेसमेंट आनी 12 इयर्स। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।